आल्लेकर आणि आसगावकरांच्या कार्यकर्त्यांची पेडणेची केस्तांवां अजून मिटना। आल्लेकर आणि बाबून एकमेकांचेर आरोप केल्या उपरांत आता बीजेपी आणि मगोच्यो बायल कार्यकर्त्यो जाप दिवंक मुखार सरल्यात। पेडणे आल्लेकर आणि बाबूच्या कॅम्पांचे हे दिमशेन जावन 5 दीस जाले, मात वारें अजून निवळना। बाबूच्या एका कार्यकर्त्यान खंय त्या दिसा बीजेपी कार्यकर्त्याच्या मंगळसुत्राक हात घालो। मंगळसूत्रापर्यंत त्यांनी हात घालून एक कोणीतरी एका त्याच्या समर्थकांक घातलं, ते सुद्धा भायलो होतो। तो भायलो, आम्ही तो कार्यकर्ते ओळखना, तो कोण तो हांगासरलो त्याची ओळख नसता। ते दोग जण हांगा आयलो आणि तेंच्यानी ते एके बायलेच्या मंगळसूत्रापर्यंत गेलो। बायल कोणती असा आमचीच एक आमचीच कार्यकर्ते असा। कंप्लेंट आम्ही देऊ ना, काय उपयोग? आम्ही आज म्हणतात की एक एक कार्यकर्ते जरी अंदर अख्ख्या पेडण्यात महिलांचेर अत्याचार झालो असो आम्ही मानतात, त्याका लागून आम्ही त्याचा निषेध करता। फाल्यां सकाळी ह्यो जर हांगा जर येयलो तर हीच दादागिरी करतलो तो। आजूच तो कोणच नसताना इतकी दादागिरी त्याची, तो फाल्यां येऊन निवडून त्याची कितली असतली दादागिरी ही पेडणेकरांक तो दाखवून दितलो। आता तरी काल आमकां दाखवून दिले हा की आपले कितें आहा ते। आयजून तो कांयच तेचे ना, अजून निकते फॉर्म भरलेले आहा, फॉर्म भरून निकते जाल्ले आहा। फुडें तो आता 4 तारखेक निवडणुके आनी कितें तरी करतलो। मगोच्यो बायलो म्हणटात लोकांनी 5 वर्सांचे फ्रस्ट्रेशन काढले। म्युनिसिपालिटीच्या 100 मिटर्स अवे राहून आम्ही घोषणा दिताली बाबू आसगावकराची, तेन्ना सदानंद शेट तानावडे असो वतालो, हांव उबे आशिल्ले, तेन्ना तेणेन म्हाज्या आंगार येवन म्हाका क्वेश्चन केलो, तूं कोण काय म्हणून। तेन्ना हांवें ताका विचारलें, हांव पेडणेकार, तूं कोण काय, इतलेंच। ताका एक्चुअली म्हाका विचारपाक रायट ना, कांयच थंय घडलेलं ना। आणि जी महिला जी सांगता ते महिलेन म्हाकाच सांगिल्लें की आपूण 12:30 गेले, कितें जालां तें आपल्याक कांय खबर ना। बाबू आजगावकरान गाळी घातल्यो, तेन्ना हांवें तिका सांगलें असो प्रकार कांयच घडूंक ना। तेन्ना बाबू आजगावकरान रिक्वेस्ट केलें की तांकां वचपाक वाट दिया म्हणून। हे प्रत्यक्षात आम्ही पळयला। म्हाका अशें तांकां विचारचें आसलें की त्या दिसा तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवंक ना, 2-3 दिसांनी चिंतून तेंच्यांनी कितें सांगपाचें आहा तांकां की तुमी बीजेपी वाले कोणूय सांगतले आनी तशेंच तुमी हांव तुमकां हेच्या थ्रू सांगूंक सोदता की आमच्या मनान तशें कांय ना। आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता की आमकां लोकांनी सांगलेलें की बाबू आसगावकर जाय म्हणून, आमचे MLA सुद्धा सांगून असले, म्हणजे लोकांचो जे आता तुम्ही जर म्हणतात की आम्ही ही दादागिरी, पण ही लोकांची दादागिरी न्हू, ही लोकांचो आशीर्वाद हा। म्हणून जेन्ना फॉर्म भरताना इतले लोक येयले आणि हे फ्रस्ट्रेशन जे असले फाटले 5 वर्साचे ते लोकांनी आयज काढले, तेका कोणी सांगून असले गुंडागिरी करा आणि कितें करा। बुटंडा खातीर विनोद मेथर। दाबोळी बीजेपी क्लीन स्वीप मेळटलीच, डोर टू डोर कॅम्पेन पळयल्यार कळटा म्हणून दाबोळीचो बीजेपीचो उमेदवार मावेन उलयला। ताका खंय प्रचाराक प्रचंड प्रतिसाद मेळटा। इलेक्ट जालो काय ताणें दाबोळी खातीर बरोच प्लान केला। हांगा सगळे कितले लोक जमला ते, ही एक कॉर्नर मिटिंगा काय म्हणजे ऑलमोस्ट पब्लीक मिटींग। हे आमी हाऊस टू हाऊस वचपाक केल्ले। थोडेच वेळ पयलीं हांवें तुका सांगिल्लें न्यू वाडे आसतना आमी जे घरांनी वयतात तो लोकूच भायर सरून आमचे बरोबर चलपाक लागता। म्हणजे हो एक व्हडलो चळवळ कशी एक न्यू मुवमेंट। आनी म्हाका दिसना हेजेर आमचे जे ओपोजिशन आसा खंयच्याय पक्षाचे ते आसूं ते उडोवन वयतले, कित्याक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान काम केल्लें आसा, आमी काम केल्लें आसा एज MLA। आमचो तो जॉगर्स पार्क आसूं दी, इतलो सुंदर जॉगर्स पार्क, आमचो तो आमचे ते पंचायत घर आसूं दी, आमचे ते ग्रेट सेपरेटर हांगा एअरपोर्टा लागीं आसूं दी, 80% वर्क कंप्लीट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 80% वर्क कंप्लीट।
वाडेम लेक 60% वर्क कंप्लीट. हे भाशेन व्हडले व्हडले प्रकल्प सुद्धा आम्ही हाडलेले आसा आणि काम चालू आसा. फुडले खेपे हांगा आमचो डबलिंग ग्राउंड कंप्लीट जातलो. ऑलरेडी जमीन आमी ताब्यान घेयल्ली आसा. आमचे बोगमालो आमी जमीन आमच्या ताब्यान घेतलेली आसा. फुडले खेपे तो ग्राउंड जातलो. फुडले खेपे जे आख्खे मुरमुगांव तालुका ना, हांवें लास्ट टायम जॉगर्स पार्क प्रॉमिस केल्ले. स्विमींग पूल आमचे चिखले वाठारान, कित्याक आनी दुसरे कडेन आमकां खंय जमीन मेळना. स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स हांव हाडून दिता आमचे दाबोली, जे आख्खे मुरमुगांवचे लोक येवपाक शकता व गोंयसान येवपाक शकता. क्राऊड पळोवन आनी कितें सांगपाक गरज ना. सराचे एक उतराचेर आज एक धाकटीशी कॉर्नर मिटींग आसली, पण क्राऊड पळोवपाक गेल्यार इट लुक्स लायक अ बीग मिटींग. फूल दाबोलीम इज वीथ मोविन गुदिनो सर आनी आमी फूल बीजेपी वांगडा आसा. हेतून काय दुबाव ना की बीजेपी फूल मेजॉरिटीन हांगा दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखतली. आनी नॉट इन दाबोलीम, फूल गोवा दे वील कम विथ अ थम्पिंग विक्टरी. आपल्याकडे सरकाराचो एकूय कॉन्ट्रॅक्ट ना. आपणे धंदो केन्ना आपलो भाव आनी बायलेचेर सोपयला म्हूण मडकयचो बीजेपीचो उमेदवार प्रदीप शेट उलयला. सुदीन ढवळीकारान खंय ताच्या नॉमिनेशनाक हरकत घेतिल्ली, मात इलेक्शन कमिशनान ती भायर मारून ताचें नॉमिनेशन क्लियर केलें. मडकय खंय ह्या फावट चमत्कार जातलो. आज ताणें म्हाजेर ऑब्जेक्शन फायल केलें की म्हाजे कडेन खंयच्या खंयच्या गव्हर्मेंटाची कॉन्ट्रॅक्टां आसा म्हणून. म्हाजे कडेन कॉन्ट्रॅक्टां ना. इलेक्शनाची हेंची सैरिगत तुट्टा ते पळोवन हांवें म्हाजो सगळो धंदो म्हाज्या भावा कडेन आनी बायले कडेन दिवन सुपूर्द केलो आनी हांव इलेक्शनाक पयलींच सज्ज जालो. आमच्यो संकल्प यात्रा ज्यो आसलेल्यो तेन्नाच हांवें हे सगळे पेपर्स ताका दिले सगळे करून, आनी हांव आयज ही हॉटेलांत घेवन चालू आसा. बाकी कॉन्ट्रॅक्ट बिन्ट्रॅक्ट म्हाजे कडेन ना. ताका दिसलें की अशें कॉन्ट्रॅक्ट ऑब्जेक्शन घेतलें म्हणून तो सक्सेस जातलो. वास्तवीक जेन्ना तो इलेक्शनाक पयले उबो रावला आनी त्या उबो रावन जेन्ना श्रीपादाच्या विरोधान जिखला तेन्ना हेजे कडेन खरें म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टां आसलेली. मागीर आमचे कडेन युती करून आमचें कितें बऱ्यापण करून आमच्या पक्षान ताका माफ केलो, ती गजाल वेगळी आसा. पण ताणें आज जे पद्दतीन थंय डिंगाळे घातले न्हू, ते पळयत जाल्यार तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. असो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा की तेणें म्हाजेर ऑब्जेक्शनां घातली, म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपाची गेली. पण शेवटी न्याय हो न्याय आसता. न्यायान म्हाजे ऑब्जेक्शन जे फायल केल्ले ते भायर उडयले आनी म्हाजो फॉर्म एक्सेप्ट केलो. ह्या इलेक्शनाक एक चमत्कार जातलो आनी हो चमत्कार मडकय जातलो आनी हांव जिखतलो आनी सुदीन हारतलो. हे इलेक्शन एक्चुअली हांव ताका आमची सैरिगत तुटल्या नंतर एक विरोध करपाक जाय म्हणून रावल्लो. पण आतां हांव इलेक्शन हें आतां विरोध करपाक ना, हांव जिखपाक लडोवंक लागलो. ह्या मडकयन सद्या बरो टेरर आसा. म्हणजे मोठे मोठे गुंड जावन गेले, त्या गुंडाचो भंय आसलेलो फक्त त्या केन्ना तरी मारतले म्हणून. हो दुसरे तरेचो गुंड तयार जालो. हो फक्त टेरर तयार करता. म्हणजे एखादो तेजो विरोधका कडेन कोणें उलयलो जाल्यार तेच्या फाटल्यान लागता. आनी हो टेरर पळोवन सद्या लोक सद्या टेन्शनान आसा मडकय मतदारसंघात. हरकतीचेर विचारपाक आमकां सुदीन ढवळीकार मेळ्ळो ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.